मायमोगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव न्यू मार्केटांतल्या 2 दुकानांक उजो पालोवपी दळान आटोपात हाडलो जाळ, पूण हाडबडीत पार्किंगाक लागून दळाच्या जवानांक काडच्यो पडल्यो खास्तिक्यो. मडगांव आनी कुशीच्या वाठारांत रस्त्या देगेक बेकायदेशीर वेवसाय. थळाव्यांचे पालिका आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन. 3 जानेवारीक संबंधीत अधिकाऱ्याची बसका, सांगला जिल्लो अधिकाऱ्यान. सप्तकाचे निमणे कडेन उष्ण आनी उबदार वातावरण. फुडले कांय दीस गरम हवा, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांवच्या न्यू मार्केटांतल्या लिमरस गारमेंट शोरूम आनी मेनेझीस फार्मासी ह्या 2 दुकानांक आयज सकाळीं उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या 4 गाडयांनी वेळार पावत उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उज्या आदीं ताका मार्केटांतल्या बेशिस्त पार्किंगाचो सामनो करचो पडलो. हालीं उजो लागपाच्यो घडणुको मडगांवां परत घडपाक लागल्यात. मडगांवच्या न्यू मार्केटांत आयज उजो लागलो. लोकांनी रस्त्यार कश्यो गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक वेळार पावपाक अडचणी आयल्यो. तशेंच बाजारांतले वॉटर होल्डर योग्य तरेन काम करिनात. जाता तितले बेगीन ते दुरुस्त करचे अशें लोकांनी मागलां. केन्ना गाडी येवपाक इतले त्रास जाता. आतां गाडी येवपाक आमकां अर्दवर जाले खंयच्यान रेल्वे स्टेशनार हांगा येवपाक. ते थंय बीन एक फार्मासी आमच्या एका दुयेंत आयिल्लो तो पाटी ते काडपाक म्हण जालो आनी एक 10 मिनटां उरता तो थंय वता. आमी टाकी बांद म्हणल्यो दुसऱ्या मार्केटांत, गांधी मार्केटांत, पिकअप स्टँडार 4 कडेन लुगार दाखयले. अजून ती फायल PWD पडलेली आहा. म्हाका दिसता 100 मिटिंगी जाल्यो. ती जी टाकी बांदपाची कोणें आवाजूय केलो ना. टाकीची थंय जाग्यार बिल्डिंगी आयल्यो, शॉपां आयलीं, पूण आमगे टाकी अजून येयना. संतोष राजूरकर आसतना ते पिकअप हेजे आमगे पिपळा पेडा कडेन हायड्रन्स बसयले 2. ते हायड्रन्साक मातशें उदक थेवूं येता, हे बसूं येना. इतली वर्सां आमी बॉब मारून आमची कांय ना. लास्ट आमचेर गुळी कशी येता, तुमची लायटी सारकी ना, तुमची दुकान सारकी ना. आज पयली खेप न्ही न्यू मार्केटान. हाजे पयलीं सुद्दां कितले फावटी मार्केटान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तरी हांगा अजून म्युन्सिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीच्या तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय कसलीच. हाजे पयलीं कितले फावटी इन्स्पेक्शनां जालीं, सगळें वचून भोंवून पळयलें, पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट इतले गच्च न्यू मार्केट आसात, पूण म्युन्सिपालिटीचे तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ले कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जन्सीन हांगा कितें करपाचें हाची कसलीच प्रिकॉशनरी व्यवस्था, फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच व्यवस्था हांगा ना. आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा. मार्केट एरियेतलो हायड्रंट चलनात हे मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचे नदरेक हाडून दिले. ताजेर आयकात आमदाराची प्रतिक्रिया. पळय, पयली गजाल जें कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण. हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस की हाजो उजो हो खंयी पावपाक शकता. फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली. आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां हें थोडो घेवपाक बरें सगळ्यांक. पुलीस, RTO, तुगेले ते कलेक्टरेट, म्युन्सिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धडो घेवपाक जाय. हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आहा. फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया, डिसायड करा पयलीं कितें करपा जाय तें सगळें, आनी त्या शिवाय कांयच करपाचें नाका.
त्या प्रमाणात भायर जाल्ला आनी आतां पळयलें जाल्यार पळय एसीचे वयर पळयलें जाल्यार पळय कशे पद्दतीचे एसी लायल्या आनी कितें लायल्या मदें मदान हाजेर केसी चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाची हें पयलीं ल्हान आशिल्लें आतां हें अशें बांदलां ताजेर मागीर केसी जाल्या एसेंब्लीक मागीर क्वेशन आशिल्लें ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो मॅटर इज इन द ट्रिब्युनल अशे दुश्परिणाम जाता हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी सानिका नागवेकार. नयबाग NH70 महामार्गार येरादारी करप्यांक सामके धोक्याचेर रावला. हो नांवाचो महामार्ग रस्तो सामकोच अशीर, लायटीचे खांबे ना, रस्त्याक कुशीची झाडां बेणिल्लीं दिसनात. ह्या वलतार रातच्या वेळार गाडयेचें नियंत्रण सुटून गाडयो कुशीच्या देंगणांतल्यान उदकांत पडून लोक मेल्यात सुद्दां. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 नेवेबान कुंकळे हांगा आनीक बाळ्ळीची बाउंड्री. तर हांगा इतलो लोक एक्सिडेंट जावन मेले कडेन आसा पूण ऑथॉरिटी जी PWD आसा ही आजुनी जागे म्हणटी जायना. हांगा बायपास काडपाक सोड हो बायपास जायन तो आमकां खबर आसा हें जावपाक ना. अरे एटलिस्ट तुमी हो रोड तरी रुंद करात आनी हांगा रिटर्निंग हॉल तरी बांदात. कित्याक कितलीशी गाडी आसात ह्यो ह्या तळ्या पडटा आनी कितलीशे लोक मेले कडेन आसात, कितल्योश्यो कदंबा बश्यो हांगा पडले कडेन आसा, कितलीशे लोकांक एक्सिडेंट जाले कडेन आसात, हातपाय मोडोन लोक आजुनी घरां आसात. आनी जेन्ना हे लोक हांगा एक्सिडेंट जाता त्या टायमार आमची सायडीचे लोक जे आसा तांकां लागीं असले कारणान तांकांच हांगा येवपाक पडटा आनी तांकां लोकांक काडचें पडटा. पूण लोकांनी कितल्योश्यो मागणी केल्या हांगा आनी तरी पूण ऑथॉरिटीन हांगा कांयच केलें ना. आनी हे दिवाळी वॉल्त आसा नेवेबाना वॉल्त म्हणटात फेमस वॉल्त हांगा कितले लोक मेल्या ते मेजू मेळपाना तुमच्यांनी. कितले लोक मेले हांगा आतां ह्या वलताचेर जवळ जवळ वर्साक 10-15 लोक वर्सां मेलेडीन आसा आनी गाडी ह्या वलतार सकल पडटात. पूण हेजेचेर कोणी हें करना. ह्या मुखार पुलीस आसा, हे वटेन वचपाची वाट आहा बांदार वचपाची. तेन्ना हें वॉल्त गव्हर्मेंटान मातशें कट करून कितें जाल्यार करून त्याचो उपाय करून आतां जात्रा बित्रा आसा मुखार. पयर कालची पयर गाडी पडली, गाडी पडून रातची गाडी पडोन 7-8 जाणांक उखलून वयले आनी ह्या भशेन ते गाडयेचे हे वलताचे त्रास जाता. तेन्ना हेजेर कोणीय एक्शन घेतलें ना आजून. आनी पयलीं पसून हें कोणें हें केलें ना. लायटूय ना. आतां ह्यो खांबो एक तयार केला की लायट घालपाची काय कितें करपाचें म्हाका खबर ना. पूण अशे तरेन ह्या वलताचे त्रास जाता. तेन्ना हें गव्हर्मेंटान कोणे तरेन ह्या हेजेचेर ह्या आमदारान बी लक्ष दिवन हें घेवन हें मातशें हेजेर दोळ दवरून हें बरें करचें. आनी हांगा जर गाडी पडल्यो ह्या उदकां पडटा न्हू सारक्यो. आनी येयल्ली गाडी मडगांवच्यान जावन कारवारच्यान पळय गाडी येता ती एखादे की ह्या वलताचेर रातचें जी पावता काय कितें आनी कितें जाता म्हूण सामकीच उदकां पडटा. आनी उदकां पडल्या कारणान तांकां भयंकर त्रास जाता. आनी ते एखादे हेजे पयलीं मेले पसून आनीक धोकादायक आहा कित्याक उदक आसता. आनी कट करून सारकें करचें कट करून ह्या दोंगराची हे वॉल्त कट करून एक बायपास करचें नाजाल्यार हें कट करून रूंद करचें. आजुनी अशें आसा नेवेबाना वॉल्त कितें जाता कितले एक्सिडेंट जाता हेजेर. कितली वर्स जाली हे वॉल्त पळय हा आज तशेंच आहा आनी ह्या टर्नार अशे एक्सिडेंट जाल्यात कितलेशे लोक मेल्यात. कितलेशे लोकांक अशे सिरियस इंजर्ड जाल्यात आनी येयल्ली ह्या टर्नाचेर गाडी पळय हा सारकी भितर पडटा. आनी अशे टुरिस्ट पळय हा टुरिस्टांक कितें जाता हे टर्न कितले आहा ते कळना आनी टुरिस्ट येतना डायरेक्ट येवन हितून पडटा. हो नॅशनल हायवे पण कितलो ल्हान आहा तो पळय सारको ल्हान आसा. आनी सायडीच्यान बुश कटींग ना, तेका सायडीच्यान कंपाऊंड ना, बॅरिकेड ना, कांयच ना. रिटर्निंग हॉल बांदची म्हणटा एटलिस्ट रिटर्निंग हॉल तरी जावपा जाल्ले. इवन सांगपा म्हणल्यार एक 15 वर्सां पयलीं म्हाकाच एक्सिडेंट जाल्लो आज तसोच आहा रस्तो. आनी त्या टायमार एक नुस्त्याच्या गाडयेन सगळी 2 व्हिलर 4 व्हिलर उडयल्ल्यो हेतून भितर. पण तेन्ना आमी मागणी केल्ली एक रिटेनिंग हॉल तरी बांदची म्हणून. पण अजून पर्यंत रिटेनिंग हॉलूच ना आनी कांय ना. आज तसोच आहा. आनी वॉल्ताचे कितें आसा सगळें हे टर्न म्हळ्यार कितें सारकें नॅरो टर्न आसा न्हू. नॅरो टर्न आसा आनी कितें आहा ह्यो टँकर्स येतात आनी व्हडली कंटेनर येतात एवढच्यान. व्हडले कंटेनर तांकां जागा पावना. व्हडले 12-16 टायरांचे ट्रक येतात. हे ट्रक खंय वयतले आनी 2 गाडी तरी सुटना हांगा ह्या टर्नार. ते व्हेरी डेंजरस. तेणी सरकारान हेजेर बेगीन सारको उपाय काडून हे बांदपा जाय. रिटर्निंग हॉल सामको कंपल्सरी रिटर्निंग हॉल बांदपाकच जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव आनी देगे कुशीच्या वाठारांतल्या परवानगी आनी लायसनां विणे वेवसाय चल्ल्यात. बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्या वेवसायांचेर कारवाय करपाच्या संदर्भात पावलां उबारपाक उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान 3 जानेवारीक बसका आपयल्यात. पळयात पुराय बातमी. मडगांव आनी देगेकुशीच्या वाठारांनी रस्त्या कुशीक कितलींशीं शॉपां आनी आस्थापनां लायसनां बगर चलतात. तांचेर कारवाय करात नाजाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिवपी निवेदन कांय मडगांवकारांनी पालिका आनी कलेक्टराक भेटयल्या. कलेक्टरान ते संदर्भात 3 जानेवारीक बसका आपयल्या खंय. कागाळ दाखल करपी शर्मत रायतुरकारान ते संबंदात म्हायती दिली. पूर्ण मडगांवभर पसरून काही असे इल्लिगल धंदे चालू असतात. हांव तांकां इल्लिगल इतल्याच खातीर म्हणटा की रस्त्याच्या कुशीन म्हणजे रोड म्हणटा रोड वायंडींग एरिया आसत, रोड सायड आसत, गटाराचेर आसत, फुटपाथाचेर आसत, अशा सगळ्या जाग्यांनी कसल्याच प्रकारचे परमिशन ना, कसल्याच प्रकारचे लायसन्स ना, असे इल्लिगल धंदे प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्याक फोफाविल्ले आसात. ताका लागून मडगांवचे सगळे जे जागृत नागरीक आसात हांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन मडगांवच्या नगरपालिकेक म्युनिसिपालिटीक आमी एक निवेदन दिलें आनी त्या निवेदनान भितर आमी कितें अपील केली की फुडल्या 7 दिसां भितर हे जे सगळे इल्लिगल बेकायदेशीर लोक आसात हांचे हे बेकायदेशीर धंदे तुमी बेगिनान बेगीन बंद करचे. पूण हांगा तुमकां हांव दाखोवपाक सोदतां की म्हणजे व्हडले व्हडले शोरूम सुद्दां ज्याचे मुखार फिके पडटले, थिटे पडटले, असे व्हडले व्हडले शोरूम टायप असे धंदे हे मडगांवान रोड सायडाचेर चालू आसात. म्हणटा आसतना मडगांव, फातोर्डा अशे सगळे पूर्ण वाठाराचे आसात, जातून भितर कोम, आके, खारेबान, पेडा, रावणफोंड, आकेचे पॉवर हाऊस सर्कल असे सगळे वाठाराच्यान आमी रँडमली थोडे फोटोग्राफ्स हांगा घेतिल्ले आसात तुमच्या मुखार दाखोवपा खातीर. पालिकेन कारवाय केली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिवन 7 दिसांचो वेळ दिल्लो. त्या संदर्भात कलेक्टरान 3 जानेवारीक मीटिंग आपयल्ल्यान आंदोलनाची दिशा 3 तारखे उपरांतच निश्चित करतले अशें रायतुरकारान सांगले. ह्या मिटिंगेचे आमंत्रण आमकांय बी आसा आनी कलेक्टरान जेन्ना आमकां हाजेर विनंती केल्ली आसा की ही मिटिंग घेऊन आम्ही हो प्रश्न सुटावो करपाक सोदतात. कलेक्टरांच्या विनंतीक मान दिवन आम्ही आज जे आम्ही 8 दिसांनंतर जे आंदोलन करपाचे आशिल्ले हे आंदोलन आम्ही 3 तारखेच्या मिटिंगेच्या नंतर फुडली कार्य दिशा जी आसा हाजेर आम्ही निर्णय घेतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी. मंगळारा गोंयभर दत्त जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. भक्तांनी मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवात वांटो घेतलो. पळयात कांय भक्तिमय खीण. आम्ही श्री गुरुदेव प्रासादिक समिती ट्रस्ट ह्या ट्रस्टाचे आमचो हे दत्त मंदिर आसा आनी ह्या दत्त मंदिराचो अंदूच्या वर्सा 11वो वर्धापन दिन आनी दत्त जयंती उत्सव आमी साजरो करतात. आनी ह्या उत्सवाचे आमचे कार्याध्यक्ष आसात श्री महादेव पांडुरंग चिंचकार आनी हो आमचो 3 दिसांचो उत्सव आसा. पयल्या दिसा 24, 25, 26 पयल्या दिसा आमच्या कार्याध्यक्षांच्या हस्ते अभिषेक तशेंच धार्मिक जे तरेचे विधी आसात ते दनपारचे महिला ग्रामस्थ श्री गुरुदेव ग्रामस्थ महिला मंडळाच्या वतीन महाप्रसाद जाता आनी रातचो आमी एक ल्हानसो ह्या अंदूच्या वर्सा आमी ह्या दत्त मंदिराचे रुपांतर ट्रस्टान केल्लें आसा. आज भुरगे आमचे सगळे काम करतात आनी एकूण आमकां सुद्दां कितें आमी जाणटे जाले ते भुरग्यांनी काम करपाक जाय. भुरगे काम अति उत्तम पार पडटा हेजे म्हाका खूब अभिमान आसा. काल आमी जो कार्यक्रम केलो पयर त्या कार्यक्रमाक आमकां बरी प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आयज दत्त जयंती आमचो हो उत्सव आमी आतां दत्त जयंती जाल्लो आसा तेन्ना आज ते महाप्रसाद जाता. Go
हांगा श्री गुरुद्वार औदुंबरवाडी दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा बी दत्त जयंती जायत आसा आणि दत्त जयंतीचो कार्यक्रम हांगा असो आसता की सकाळी महाअभिषेक सुरू जाता ताच्या मागीर महाप्रसाद दर वर्सा प्रमाणे 12:30 सुरू जाता आणि मागीर दत्त जन्म आसता 5 सुमार तेन्ना कितलेशे लोक तुमी आयला ते दिसतले तुमकां कितलेशे लोक दिवचल्याचे येवन हांगा दर्शन घेता देवाचें. अनुभव शब्दांच्या पलीकडचा आहे म्हणून आतापर्यंत येतोय. वय वर्ष 60 झाली तरी अनुभव असा कधी सानाचा मागायचा नसतो, अनुभवायचा असतो. त्याच्याबद्दल वाच्यता करून त्या सानाचा महानता त्या डाग लागू देऊ नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. करतात काय आणि त्यांच्या घरी राहायला येतात काय असा अनुभव मिळतो. जे दत्त महाराजाचे जन्मनक्षत्र आसा मृगशिरा नक्षत्र त्या जन्माचेर आमी आयज 5:30 सुमार दत्त महाराजांक पाळण्यार घालतले. जन्मोत्सव जातले आनी 3 ते 5 पर्यंत तेजे पयलीं कीर्तन आसतलें. कीर्तन जातकीर मागीर दत्त जन्मोत्सव मागीर परत आमची भजन आसतले, दिंडी आसतली. बाजाराच्यान आमचो रथ येतलो देवळान ते दिंडी आसतली जाची. आनी कितें आसता तुमगे प्रोग्राम? आनी फाल्यां परत म्हळ्यार आमचे प्रोग्राम आसता. फाल्यां मोनोलॉग आसा, ललित कार्यक्रम आसा, स्टेजीर प्रोग्राम आसा आनी नाटकुले म्हळ्यार नाटक आसा आनी परां नाटक आसता आनी पालखी फाल्यां रातची पालखी आसतली 7:30 पराय पालखी आसतली, आरत्यो नंतर स्टेजीचे कार्यक्रम स्टार्ट करतले. आज 26 डिसेंबर 2023 आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पौर्णिमा. हे जुजोळे गांवांत पयलीं जायती देवळां आशिल्लीं तेन्ना पयलीं टायमार ती आनी हे आमचे एकूच एक दत्ताचें देवूळ. हांगा आमी गांवकारांनी तशेंच जायते जाणांनी हातभार लावन हे देवूळ बांदलां. तेन्ना हांगा जे गांवकार आसात, सभासद जे आसात, देणगीदार आसात, खूब जाणां अशे भक्ती भावन येता, श्रद्धेन येता आनी हो उत्सव आमगेलो आमी करून घेतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, महेश कवळेकर, रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नाताळाच्या सप्तकाच्या शेवटाक परिस्थिती मातशी उश्ण दिसता, जी चड करून 2023च्या शेवटा मेरेन तिगून उरतली अशें दिसता. फुडले कांय दीस तापमान 35च्या सुमाराक उरतले, IMDन अदमास उक्तायला. बुधवारा व्हांवपी थंड वाऱ्याक लागून उश्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली अशी आस्त आसा. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियसाचेर पावू येता. रातच्या वेळार 20च्या सकयल्या पावंड्यार देंवतले. कांय वाठारांनी धुकें पडटले, जाका लागून फकत थंडाय वाडटली. रातच्या वेळार भायर सरल्यार जॅकेटां वांगडा घेवन वचप बरें. कांय वाठारांनी धुकें आसूं येता. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या.
नितळ वातावरण नवे वर्सा मेरेन सुके. बुधवारचे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. दाट दव आनी धुके अणभवपाक मेळटले. दर्यादेगेवेल्या लोकांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.